देशांत जे मतदारसंघ भाजपा कडेन ना ते मतदारसंघ जिखपा खातीर रणनिती थारावपाची जापसालदारकी भाजपान केंद्रीय मंत्री तशेंच मुखेल फुडाऱ्या कडेन सोपयल्या। दक्षिण गोंयची जापसालदारकी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हांचे कडेन सोपयल्या। हाका लागून रणनिती थारावपाचे मुखेल सूत्रधार तेच आसतले अशी माहिती भाजपाच्या गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या। मंत्री, आमदार तशेंच कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात रावन ते मतदारसंघाची माहिती घेतले। शेनवारा लेगीत तांणी दक्षिण गोंया विशीं राजकीय स्थिती समजून घेतली अशें प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। निवडणूक जिखूं जाय म्हणूनच आमी काम करतात। हे केवळ निवडणूक आयली आनी मागीर आमी कामाक लागले अशें ना, आमी सुरवाती पासून काम करतात। आमचे केंद्रांतले मंत्री नारायण राणेजी हे गेले 2 दीस गोंया भितर आशिल्ले, काल आनी आज, आनी त्यामुळे तेंचे कडेन आमी देशभरा भितर जे 140 जे आमचे सीट आसा लोकसभा, जे आमी गेल्या वेळार जिखूना, त्यामुळे ज्या हातून आमी कांय मतांनी हारिल्ले आसा अशे 140 टोटल आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी त्याची जबाबदारी एक मंत्र्याक 2 मतदारसंघ दिल्यात। म्हणजे तातूंतले उत्तरेक आमी जिखिल्ल्या, त्यामुळे तो ह्या 140 येना, पण दक्षिण गोवा आमी गेल्या वेळार आमी थोड्या मतांनी हारिल्ले, 9570 मतांनी, आनी ताका लागून नारायण राणे जी आसात तांकां ही जबाबदारी दिल्या। त्यामुळे 2024 पर्यंत तेंचे कंटिन्यू येवप हांगा आसा, ते येतले, नवीन वेगवेगळे मंत्री येतले, आनी आमकां तेजें प्लॅनिंग जें आसा, जी जिखपाक जाय ताका लागून जी कितें करपाक जाय तें सगळें आमी करतात। कारण आमकां दिसता की आमकां जिखपाक जाय, कारण प्रत्येक निवडणूक ही आमी जिखूं जाय, मागीर ती बारीक जरी निवडणूक, म्हणून तर आमकां भारतीय जनता पार्टीक यश जें मेळटा तेंच आसा, कारण कार्यकर्तो त्या लेवलचेर काम करता, तेचें क्रेडीट स्टेट म्हणून आमकांय मेळटा आसत, पण आमचो खरो कार्यकर्तो जो आसा त्या भागा भितर तो काम करता। आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की लोकसभा निवडणूक भारतीय जनता पार्टी दोनूय सीट जी आसा ती जिखतली।